अस्तंत आशियांतल्या तणावांतल्यान इंधन सांबाळप, चिंतून भांगराची खरेदी करप, घरांतल्यान काम करपाची पद्दत आपणावप आनी राष्ट्रीय हिताच्या थळाव्या उपक्रमांक मुखार आदार दिवप अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नागरिकांक सांगलां, म्हण भाजपाचो प्रवक्तो यतीश नाईक उलयला। अर्थवेवस्था घटमूट करप आनी परकी चलन सांबाळपाचो हेतू हे उपाय आसात अशें तांणी सांगलां। तशेंच देशांत गरजेच्या वस्तूंची उणीव ना। विरोधक ह्या प्रस्नांचेर राजकारण करता म्हण तांणी टिका केल्या। RDX गो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। महत्वाची गोष्ट म्हणल्यार केंद्र सरकाराच्या इफेक्टिव्ह प्रो पीपल गव्हर्नन्साच्या माध्यमांतल्यान कसल्याच तरेची एसेन्शियल कमोडिटींची शॉर्टेज जाल्ली ना। LPG इज अवेलेबल टू ऑल, पेट्रोल एंड डीजल इज अवेलेबल टू ऑल, आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, central ministries, various ministries which are concerned with departments concerned, departments which are concerned with fuel, LPG, and all other aspects of this particular subject, all of them are working in a way to ensure that no citizen of India is put in trouble or problem. So essential commodities and so supply asa, तो कंटिन्युअस असा, तो अनइंटरप्टेड असा। आणि तुम्ही जर पळयत जाल्यार ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जो उलो मारला त्या उल्याक, जो नॅशनल इंटरेस्टान उलो मारला त्या उल्याक सगळे सिटीजन जे आसा देशाचे तांणी सपोर्ट केला। पूण अशें आसतना थोड्यो ऑपोजिशन पार्टीज, काँग्रेस आसत आणि बाकीच्यो थोड्यो पार्टीज आसत, they are playing politics on this issue. So the issue of national interest is being politicized by the opposition parties, which is condemnable. हाज्या पयलीं जे पंतप्रधान आशिल्ले तांणी अशे उलो प्रिकॉशनरी इन एक्सरसाइज ऑफ प्रिकॉशन मारिल्ले आसा। तातूं भितर नेहरूजी येत, तातूं भितर मिसेस गांधी येत, तांणी हे उलो मारिल्ले आसा। आदले पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंगांनी अशे उलो मारिल्ले आसा ते जेन्ना सत्तेन आशिल्ले तेन्ना। आवर इकॉनॉमी इज स्ट्रॉंग इन स्पाइट ऑफ दीज ग्लोबल चॅलेंजेस। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज वर्कड वेरी हार्ड, हिज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वर्कड वेरी हार्ड, आवर मिनिस्टर्स हैव वर्कड वेरी हार्ड टू एन्श्योर that the economy is strong, no people are put to difficulty, essential supplies are available for all, there is no shortage. आणि अशें आसतना काँग्रेस ज्यो ह्यो गोष्टी क्रिटिसाइज करपा खातीर उलयता त्यो बेजलेस गोष्टी आसा आणि राजकारण करपाचे काँग्रेस पक्षान नॅशनल इंटरेस्टाच्या संदर्भात तरी सोडून दिवचें, कित्याक पीपल कॅन सी थ्रू। People have put Congress out. Yet Congress is not understanding it. I am showing you facts and figures. These facts and figures are in public domain. So अशें आसतना आमचे एकूच भारतीय जनता पार्टीचे म्हणणे आसा की काँग्रेस पक्षान आणि हेर ऑपोजिशन पार्टीनी नॅशनल इंटरेस्टाच्या हातून जो प्रायम मिनिस्टर मोदीजीन उलो मारला ताचे अर्थहीन क्रिटिसिजम करचो न्ही,